कसं काढू हे सगळं सांगतो नेचर लावतो नमस्कार समस्त गोंयकारांक स्पेशली मडकयकारांक आमी मडकय मतदारसंघान आसा आनी कानेऱ्या ह्या हो एक बारीकसो वाडो आसा ह्या वाड्यार आसा एक्चुअली हो कानेऱ्या म्हणटा तो बिलोंग्स टू कुंडय विलेज आमचो जो कुणय गांव आसा कुणय विलेजीन हे वोटर्स येतात हे वोटर जातात हे हांगासर वोटिंगा खातीर हांगासर हे करता ह्या वाड्यार आनी आयज आमी जे जाग्यार आसा ही जी फाटल्यान तुमी पळयतात ही वॉटर नॅचरल स्प्रिंग उदकाची ह्यान पयलीं आमी एक व्हिडिओ काडलेलो ऑन गार्बेजाचेर जो जे फाटल्यान हिल दिसता हेज्या वयर आसा सामकें वयर म्हळ्यार जे सिपेज जाता जे उदक जिरता तें उदक आमकां हांगासर पळोवपाक मेळटा ह्या अशे बऱ्या जाग्यार आमी आसात ज्या जाग्यार आमकां नॅचरल उदक देव जे नॅचरली दिता पळय न्हू त्या जाग्यार आसात मुद्दम ही नॅचरल स्प्रिंग आमी हायलायट इतल्याकूच लावन करता की आयज उदकाक लागून जे काही गोंयकार जे आयज तळमळटा जे वळवयटा जांकां उदक येना नळाचें उदक म्हणटा तांकां येना ते ह्या उदकाक लागून जे गोंयकार थोडे तळमळटात आनी काही इलेक्टेड मेंबर किंवा आमचे मिनिस्टर जे आसा पळय न्हू जे ह्या असल्या नॅचरल स्प्रिंगांचेर लक्ष घालना आमी मुद्दम ही हायलायट करता की ह्या नॅचरल स्प्रिंगाच्या उदकान कितले जाणां उदक पावोवंक शकता कितले MLD जावं वॉटेवर जे कितें आहा जे हितून बसतात PWDचे हितून बसता जावं हे कन्वर्ट करून खंय तरी टँकान घालून टँकांतल्यान ते उदकांक लोकांक दिवप नळाचें रुपांतर दिवप अशी काही गजाली करूं शकता आनी मेन व्हेरी इम्पॉर्टंट गजाल म्हटल्यार हें उदक म्हटल्यार वखदी उदक वखदाचें ताचे झाडांच्या पाळा मुळांतल्यान जे घासून येता पळय न्हू हें उदक जे हेल्थाक सुद्दां बरें हेजे डिटेल आमचो प्रशांत बाब तुमकां सांगतलो सो हांव आमच्या गोंयकारां कडेन मागतां आनी जे इलेक्टेड मेंबर्स जे आसा हेंचे कडेन मागतां की हे नॅचरल स्प्रिंगाचेर तुमी तरी कितें तरी डेवलपमेंट करपाक जाय आतां वायट दिसता सांगपाक ह्या कानेऱ्या ह्या गांवांत जी ही स्प्रिंग दिसता पळय न्हू हांगासर गणपतीचें विसर्जन जाता एक्चुली जर हांगासर हे आमच्या कुणय पंचायतीन जावं गव्हर्मेंटान जर बरी हेजेर कितें तरी इम्प्रुवमेंट करून डेवलप करून हांगासर बांदकाम करून वेवस्थीत विदावट जे नॅचरल उदक आसा ताका डिस्टर्ब न करता सारके सायडीन जर बरें कंपाउंड घालून जावं बरें बांदून जर काडून जर हांगासर दिल्लें आयज हांगासर लोक थोडे कपडे सुद्दां उमळपाक हांगासर येतात कपडे उमळटात सो अशें जर कितें करून दिल्लें जाल्यार म्हाका दिसता एप्रिशिएट करपा सारकें आशिल्लें म्हणजे खरें आयज इलेक्टेड मेंबरान खंयसर लक्ष दिवपाक जाय पळय न्हू तें जाल्यार अशें म्हळ्यार ह्या लोकांचो फक्त इलेक्शनाच्या टायमार फायदो घेवप इलेक्शनाच्या टायमार हांगासर पयशे वांटप तांकां आनी तेंचे कडल्यान वोटींग करून घेवप जावं कोण काही लोक जे आसा ते स्वाभिमानी आसात ते खंय तरी डेवलपमेंट जाल्ले जाय आमी जेन्ना लास्ट टायम इलेक्शनाच्या टायमार हांगासर येयल्ले तेन्ना ते सांगताले की हांगासर आमचे अशे प्रॉब्लेम आसात एक स्मशान भुमीचो प्रॉब्लेम आसा हांगासर स्मशान भुमी ना तांकां वो नॅचरल उदक जे आमकां चवथी कडेन जे गणपती बुडोवपाक लागून हांगासर तांकां प्रोविजन कांय ना ते जे वाड्यार खंय तरी पेवर्स जाय आशिल्ले तेंच्या मेन स्पॉटाचेर देवाच्या जाग्यार ते पेवर्साचे अजून पर्यंत कांय हें जाल्लें ना म्हणजे अश्यो गजाली फक्त हे इलेक्टेड मेंबर आसा आनी जो आमचो आमदार आसा जो मिनिस्टर आसा हे फक्त ह्या लोकांचो यूज करप म्हणजे तेंचो खंयसरूच हांगासर बाबा तांकां कितें बेनिफीट जाय थ्रू पंचायत हांव म्हणना की गव्हर्मेंट बॉडी जर वयल्यान काय व्हडले घेवन बसना जाल्यार एटलीस्ट पंचायत लेवलाचेर तरी हांगासर डेवलपमेंट जावपाक जाय आशिल्लो जे तुमकां 14 फायनान्स 15 फायनान्साचे जे फंड येता वयल्यान एलोकेट जाता आनी जे काम ना म्हणून काम जायना म्हणून जे रिटर्न परत वयता हेजेर कोण लक्ष दिना जावं सरपंच जावं पंच मेंबर पंच बॉडी म्हणजे हांगासर खंय तरी म्हाका अशें दिसता की हे पयशे युटिलायज जावपाक जाय म्हणजे रिटर्न न वयता म्हणजे खंय तरी गोंयकार जे आमचे सर्वसाधारण गोंयकार जे आहा हांकां हो बेनिफीट जावपाक जाय आनी हांव मुद्दम
हो विशय हायलायट करता आमच्या कुणय पंचायतीन जेन्ना ह्यान पयलीं आमी इलेक्शनाच्या पयलीं इलेक्शना टायमार हांगासर हो इश्यू हायलायट केल्लो कित्याक खंय तरी आमचे जे इलेक्टेड मेंबरां हांकां जाग येतली म्हणून, पूण ना अजून पर्यंत ना. परत एकदां सांगता की काम बरें करतात तुमी, वायट न्हू, कोणाक ब्लेम करना, पूण एटलिस्ट एज अ इलेक्टेड मेंबर आनी ह्या लोकांनी तुमकां निवडून दिला म्हणून तरी तुमी हेजेर लक्ष घाला ही नॅचरल स्प्रींग प्रोटेक्ट करपाक आनी हांगासर बरें बांदकाम करून व्यवस्थीत तांकां जर दिलें न्हू जाल्यार खंय तरी तुमचे ती बरें मागतली जे इलेक्टेड मेंबर आसा. सो रिक्वेस्ट करता आमच्या प्रशांत बाबा कडेन की तेणी हेजेर सविस्तर डिटेल दिवचे, कारण की हे उदक वखदी आसा. म्हाका दिसता घरा कडेन व्हरून हांगासर जर बॉयल करून जर उदक पिलें जाल्यार व्हेरी हेल्थाक सामकें बरें. सो प्रशांत बाबा कडेन मागता की तेणेन हेजेर आपली प्रतिक्रिया दिवची. नमस्कार गोंयकारांनो, आज विशय आसा नॅचरल स्प्रिंग वॉटर. हे कित्याक लागून सांबाळपाक जाय आनी हाजी आमकां कितें गरज आसा ताजेर एक दोन शब्द सांगूंक सोदता. मडकय सारक्या वाठारांत प्लॅटू आसा. प्लॅटू म्हणजे दोंगर, आनी दोंगराचें इम्पॉर्टंट कितें ते कित्याक सांबाळपाक जाय. तशेंच हे स्प्रिंग वॉटर म्हणजे आमी झरी म्हणटात ताका, कोंकणीन झरी म्हणटा गोंयकार. ते झरी कित्याक वांटून दवरपाक जाय. हे वॉटर पॉयंट आसा आमचे, ते सांबाळून कित्याक दवरपाचें आनी ते सामकें गरजेचें कितें आसा तेजेर आमी थोडी फार उलोवयात. मडकय सारक्या गांवांत मडकयच्यान कुणय वता बायपास केल्लो आसा. त्या बायपासाक हो प्लेटूचेर बायपास केल्लो आसा आनी थंय एनसिस्टम म्हणजे पयलींच्या जाणटेल्या लोकांनी गाळ म्हणून केल्ली आसा. म्हणजे गाळीन पयलीं शेती रोयतालेच ते, आनी त्या गाळीचो कितें म्हणटा फायदो आमकां कितें जातालें ते वॉटर हार्वेस्टींग प्लांट हे जाणटेल्यांनी नॅचरल वॉटर हार्वेस्टींग प्लांट केल्ले. ते नॅचरल वॉटर हार्वेस्टींग प्लांट कशे जे 4 ते 6 म्हयन्यांक गोंयांत ऑलमोस्ट पावस पडटा. 4 ते 6 म्हयन्यांक जे थंय जवळ जवळ 15 मिटर डेप्थ आशिल्ले थंय व्हडली गाळ आसा आनी चारूय सायडींतल्यान उंच आसल्या कारणान ते 15 मिटर डेप्थ आनी जवळ जवळ 1/2 किलोमिटर 1 किलोमिटर सुमार लांबी आसा. रुंदी जवळ जवळ 100-500 मिटर आसा. तातूंत वर्सी 4 म्हयने पावस पडल्या नंतर उदक सगळें भितर डंप जाता, साठटा उदक आनी ते जमनींतल्यान सकयल जमनींतल्यान सकल्यान गांवांत बांयक मेळटा, कुळागरांक मेळटा, तळयो आसा तांकां, हे वॉटर पॉयंट आसा पळय त्या वॉटर पॉयंटाक मेळटा. आनी तेचेर गांवचे लोक सगळे शेती कुळागरां हे सगळे रोयतात. तशेंच बांयचें उदक लोक खुबशे खातात गोंयांत. तशेंच मडकय गांवांत तरी खुबशे लोक बांयचेच खातात. आनी हे जर पॉयंट जर डिस्टर्ब जाले जाल्यार खुबशी वाट लागतली म्हणजे कितें. आतां कुणय टू मडकय बायपासाक लोकांनी आतां कॉन्क्रिटींग म्हणटकच थंय कितें डेवलप करपाचें चलता. कॉन्क्रिटींग घरां बांदपाची जावं थंय बिल्डींग बांदपाचें अशें चलता अशें आयकुपाक येल्लें आसा. आनी तें जर त्या जाग्यान जालें जाल्यार हे पॉयंट सगळे आसा पळय वॉटर पॉयंट आसा ते सगळे नश्ट जातले आनी आमकां गांवांत उदक मेळचें ना. आतांच पयलीं शेती आनी कुळागरांक वाट लागली आसा ते सामकें नाशाडी जातली. आनी प्लॅटून वॉटर लेवल कमी जाल्ल्या कारणान जे जंगलान हे फॉरेस्टान हे वयर पळय दाखय तांकां हे कशें दाट फॉरेस्ट आसा ते. हे फॉरेस्टाक ही झाडांक सगळ्यांक वॉटर लेवल कमी मेळटलें आनी झाडां मरपाक लागली. फेब्रुवारी मार्च एप्रील म्हणल्यार मरपाक सुकपाक लागतली. ही जावपाक जायना. तशेंच हो जो प्लॅटू आसा कुणय टू मडकय प्लॅटू आसा ताका जवळ जवळ 6 काय 7 तरेचे झोन आसा. एक ग्रेजींग झोन, नॉन डेव्हलपमेंट झोन, फॉरेस्ट झोन, वॉटर हार्वेस्टींग झोन, एग्रीकल्चर झोन आनी अशें आनी एक 2 आसा म्हाका आतां याद येना. अशे 6-7 तरेचे झोन आसा ते 7 तरेचे झोन आशिल्ल्या जाग्यार तुमी कसलेंच कॉन्क्रिटींगेशन करूंक शकना जावं ते घरां बांदूंक शकना. थंय तुमी कितें करा जे नॅचरल बिजनेस एग्रीकल्चर कितें बिजनेस आसा ते करात. कॉन्क्रिटींग करून घरां बांदप आनी थंय जे वॉटर हार्वेस्टींग जाता ते नश्ट करूं नाका. आनी कुणयच्यान मडकय जे हें सगळें नश्ट जालें जाल्यार कुणय मडकयकारांक फॉरेस्ट म्हणटा तें वरचें ना. थंय किडे मकोडे सरपटे पक्षी वाग पर्यंत आसा सोंशे जावं मोर आसा हें सगळें नश्ट जातलें आनी तेंच्या वयल्यान हें जीवन मनुश्य जीवन ह्या जनावरां वयल्यान आनी ह्या झाडां वयल्यान मनुश्य जीवन आसा. आमच्या वयल्यान तें न्ही, तांच्या वयल्यान आमी आसा आनी हें नश्ट जालें जाल्यार फुडें वाट लागतलें. एक सांगपाचें एग्जाम्पल म्हणल्यार 4-5 वर्सां पयलीं खांडेपारा 100 मिटर सुमार लँडस्लायडींग जाल्लें आनी ते 100 मिटर लांब पायपलायन डॅमेज जाल्ली, मोडलेली सगळी आनी ती रिपेर करपाक तांकां PWD डिपार्टमेंटान 3 म्हयने लागले.
आनी तिसवाडी सायडीच्या लोकांक डोंगरेर नेवरा सायडी इतके त्रास जावपाक लागले उदका खातीर 3 म्हयने त्रास काडले खूब त्रास काडले आनी समजा तुमी अशेंच आतां नॅचरल कॅलॅमिटीज जाता खांडेपारा जो आमचो प्लांट आसा वॉटर फिल्ट्रेशन प्लांट आसा थंय जर कितें उद्वस्त जालें आनी पूर्ण जर प्लांट जर उद्वस्त जालो जाल्यार हे गव्हर्मेंटा कडेन PWD डिपार्टमेंटा कडेन 3 वर्सां सुमार आमकां उदक दिवपाक जावचें ना आनी चिंतात आनी मागीर आमी बांयो सोदतल्यो हे झरे सोदतले आनी ते जर झरे आनी ह्यो बांयो जर नश्ट जाले जाल्यार फुडें मारामारी उदका खातीर जातले आनी हे 25 रुपया 20 रुपयांची बाटली मेळटा ती 100 रुपयान घेवची पडटली. दुसरो विशय हे बाटलेचें इम्पॉर्टंट आनी ह्या स्प्रिंग वॉटराचें इम्पॉर्टंट तें जर खरें जर कळटलें जाल्यार फक्त हिम्स हॉस्पिटलाचे डॉक्टर आसा ते सांगता स्प्रिंग वॉटराचें कितें इम्पॉर्टंट आसा तें आनी कॅन्सर पेशंटूच सांगू शकता की ह्या स्प्रिंग वॉटराचो कितें इम्पॉर्टंट तें. हिम्सवाले हॉस्पिटल सांगता की तूं 1000 रुपयाची सुद्दां जर बाटली हाडली मिनरल वॉटर आनी तातूंत रोप आरो जर प्रास जाल्लो आसा जाल्यार ती कॅन्सर पेशंटाक कितेंच उपकाराची ना. तूं कितकी ऑपरेशनां कर परत परत कॅन्सर जावपाक लागतलो पूण त्या पेशंटाक जर हें स्प्रिंग वॉटर तूं जर जमनीर पडचे पयलीं जर तें काडून गरम करिनासतना उदक आमचो स्वप्नील बाबान म्हटल्यार गरम करून पिवपाक जाय म्हणटालो स्वप्नील बाब पूण तें गरम करून उदक केन्नाच पिवपाक जायना. गरम करून जर पिलो जाल्यार ते मिनरल्स डेड जाता भितरले. हें उदक सकयल जमनीर पडचे पयलीं तुमी जर घेतलें काचेच्या बाटल्यान जर घरा व्हेलें आनी तें जर पियत जर न्हू जाल्यार कितकेशे रोग बरे जाता. कॅन्सर पेशंट प्युअर जावपाक लागता काळो पडलेलो परत निवळ जावपाक लागता सगळे. आनी म्हजे कडेन आसा पेशंट हांवें स्वता व्हेल्ले हिम्स हॉस्पिटलान आनी त्या पेशंटाक हांगासलेच जरयेचें तें उदक उरतालें आनी तो हाजे कडेन उठूंक चलूंक जायनाशिल्लें काळोच जाल्लो तो आतां परत निवळ जाल्लो आसा आनी आतां तो भोंवन आतां स्वताचें काम करता स्वताक आतां सांबाळटा आनी आपल्या कुटुंबाकूय सांबाळटा. तर सांगपाचें इम्पॉर्टंट म्हणल्यार ही मिनरल वॉटर हें कांयच फायद्याचें ना. हें झरीचें उदक फायदे आसा आनी हें जर झरीचें उदक जर तूं डेली पिता जाल्यार तुमकां रोग म्हणटा ते जावचे ना. कित्याक हे बांयचें उदक नाका तशें भितर कितें पडलेलें आसा नळाचें उदक फिल्ट्रेचें उदक हातूंतल्यान आमकां चडशीं दुयेंसां तातूंतल्यान जाता. आनी खंयचोच ॲलोपॅथी डॉक्टर जावं होमिओपॅथी डॉक्टर केन्नाच तुमकां सांगतना स्प्रिंग वॉटर पिवपा म्हणून फक्त सांगतात डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी आनी शुद्धी क्लिनीक हाजेच डॉक्टर सांगता की हाजें इम्पॉर्टंट कितें आसा तें स्प्रिंग वॉटराचें. त्याच बरोबर विशय सांगपाचो म्हणल्यार हे प्लॅटोचो येयलो सांगलें तुमकां आनी स्प्रिंग वॉटराचें सांगलें आनी ताज्या खातीर हांव आमचे PWD डिपार्टमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसा जावं सगळे बाकीच्या गांवची पंचायत आसा बायोडायवर्सिटी टीम आसा तांचे कडेन मागता हे वॉटर पॉयंट जितके आसा ते सांबाळून दवरात. हें जर सांबाळना न्हू जाल्यार फुडें आमच्या जनरेशनाक खूब त्रास जातले. हे फक्त तूं टॅबलेटी घेना जाल्यार जाता पूण स्प्रिंग वॉटर जर तूं डेली पिता जर न्हू जाल्यार तुजे कितकेशे कॅन्सरा पासून किडनी पर्यंत पेशंटाचे दुयेंसां बरी जावपाक लागता. सिंपलशें हें जर उदक जर डेली तुमी जर हातान घेतलें जर न्हू केंसाक सुद्दां लावपाक लागले ल्हानपणाच्यान लावपाक लागले जाल्यार केंस बेगीन ताजे झडना काळे जायना बेगीन. कित्याक तातूंत हायेस्ट ऑक्सिजन म्हणटा ह्या उदकान आसता स्प्रिंग वॉटरान आनी आमकां चडसो बॉडी रक्तान केंसांक सगळे बॉडी ऑक्सिजन जाय पडटा आनी तो ऑक्सिजन मेळटा उदकान. हे मिनरल वॉटर स्प्रिंग वॉटर जें आसा पळय मिनरल वॉटर आनी स्प्रिंग वॉटरान जें पळय जितको ऑक्सिजन आसता तें खंयच्याच किद्यानूच तुका मेडिसिनान मेळना. म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता जाता तितके सगळे वॉटर पॉयंट सांबाळात. दुसऱ्या त्याच बरोबर आनी एक उलोवपाचो विशय म्हणल्यार सुवेज आनी गॅस लायन. ही गॅस लायन आमकां येन्ना इम्पॉर्टंट नाशिल्ली सुवेज लायन इम्पॉर्टंट आशिल्ली पूण ती खंयच्या जाग्याचेर करपाक तेवूय तांच्यांनी वेवस्थीत प्लॅनिंग करपाक जाय. सुवेज लायन ही कित्याक लागून इम्पॉर्टंट आसा आतां प्रत्येकाच्या घरा बांय सायडीन संडास सोपपिटां बांदता आनी त्या सोपपिटाक लागून बांयो सगल्यो वाट लागता आनी बांयो वाट लागल्यार मागीर त्या गांवच्या वाड्या वयले त्या कोण बांयचें उदक खायना. जर ही सुवेज लायन जाता तितके बेगीन जर जाली जाल्यार आमच्यो गोंयच्यो बांयो सगल्यो वाट लागच्यो ना. बांयो सांबाळून उरतल्यो आनी लोक आमी खावूं शकता. आमकां खंयच्याच PWDचेर सुद्दां गव्हर्मेंट आमकां गोंयच्या लोकांक उदक नाका. त्या गोंयांत इतको पडटा जवळ 145 to 165 पर्यंत पावस पडटा आनी जर वॉटर हार्वेस्टिंग प्रॉपर वॉटर हार्वेस्टिंग केलें जर न्हू जाल्यार खंयच आमकां उदकाचो प्रॉब्लम PWDच्या घरांतूच ना. आनी तशेंच PWD मिनिस्टरा कडेन सांगता की वाड्याचेर एक 10 घरां आसा आनी ते 10 घरांक जर 1-2 बांयो आसा जाल्यार तांकां वॉटर टँक दियात पंप हावस दियात आनी तांकां तें उदक डेवलप करात. त्यो बऱ्यो बांयो त्यो क्लीन करात बांदून काडात
आनी बरें उदक उरता तें बरें उदक उरता तशें करात आनी तें डेवलप करून तांकां घरांनी तें यूज करून झाडां घरां कित्याक आमकां PWDचें उदक जाय तुमी धाडात खंय धाडपाचें तें आपले सिटीनी धाडपाचें झाडां कामाक युटिलायज करपाचें करात पूण हे फायदो घ्या सगळे बांयचो उदकाक आनी जाता तितल्या बेगीन सोपपीट आसा हें आपलें सॉरी वॉटर सुवेज लायन आसा ती बेगींतल्या बेगीन करा कित्याक तें सक्शन केलें जाल्यार सोपपीट बांदपाची गरज ना आनी खंयचीच बांय वाट लागची ना पूण तें तेजी सुवेज लायनीचें तें स्टोरेज करता पूण तें वेवस्थीत तुमी वास्को बायणा सारको आयलंड आसा त्या आयलंडाचेर करूं शकता कोणाचीच कटकट आसची ना त्या आयलंडाचेर जर तें सगळें वयर हांगासर आपल्या फोंडान करता पळय तसली जर सुवेज हें करत टँक व्हडली करीत थंय फिल्ट्रेशन जावं ताजो प्रोसेस करपाचो जाल्यार ती गोंयच्या लोकांक कितेंच त्रास जावचे ना तेज्या खातीर बरे विचार करात आनी बेगींतल्या बरें डिसिजन घेवन ती थंय त्या जाग्याचेर तुमी वेवस्थीत म्हणजे गांवचे लोक खंयचेच लोक ऑब्जेक्शन हाडचे ना आनी अशें गांवान केल्ल्या कारणान तें ऑब्जेक्शन येतलें हें इतकें म्हाका लोकांक सांगपाचें आशिल्लें देव बरें करूं आनी हाजेर बऱ्यांतल्या बेगीन विचार जातले सुवेज लायन ही बेगींतल्या बेगीन जातली ऑक्सिजन लायन आमकां येन्ना गरज ना कित्याक ते पयशे तुमी सुवेजाचेर युटिलायज करा आनी नेचर सामान घ्या ऑक्सिजन लायन सुशेगाद मागीर करूं शकता कित्याक गव्हर्मेंटा कडेन पयशे ना सगळेच रिणां आसा पेमेंट गव्हर्मेंटाचो दिवपाक जायना जाल्यार कितें इम्पॉर्टंट गोंयान पयलीं करपाक जाय तें करात आनी जाता तितके मायग्रंटांक गांवांनी भितर हे प्लॉट घेवपाक जावं बिजनेस करपाक दिवं नाका हे जर आमी प्रत्येक गोंयकारांनी समजना धर न्हू जाल्यार ही फुडें आमकां वाट लागतली कित्याक एक बिजनेसाच्या वयल्यान वयता आतां ऑलमोस्ट मोस्टली सांगचें म्हणल्यार जितके मायग्रंट गोंयान भरल्या ते सगळे लोकल्साचे पोटाचेर पांय दवरता सगळे येता गवण्याचें सांगता 350 रुपयान जर एक गवणो जर प्लास्टरींग जर करतात जाल्यार मायग्रंट येता भायलो आमी तांकां घाटी म्हणटात ते येतात आनी आमचा मागीर 200 रुपया आमी करता एमेर करे आनी ते वयल्या वयर नाका तशें काम करतात आनी चल्ले ते घेवन पयशे सारकें करिना एक ग्रायंडर आनी जर तांकां एक जर वेल्डिंग मशीन मेळटा ते कॉन्ट्रॅक्टाक येतात फॅब्रिकेशन काम करता आनी गोंयकाराची पोटां मारतात म्हण ह्याच बरोबर गोंयकार लोकांक सांगता बिजनेसान या लोकल बिजनेस हे भायगल्यांक दिवं नाका आनी जे मारवाडी सारके जे कॅन्सरा सारके जे येयल्लो मारवाडी आसा ते एका गांवान लागलो एक मारवाडी 12 मारवाड्यांक हाडटा एक मारवाडी 4 तरेचे धंदे करता एका गांवान लागले म्हणजे तो कॅन्सरा सारको लागता आनी पूर्ण गांवच्या लोकल्साचो सगळे बिजनेस जाता पूण तेज्या खातीर गोंयकारा कडेन मागता गोवा जर आमचो स्ट्रॉंग करताले गोंयचे लोकांची पोटां बरी भरतले वेवस्थीत चलतले जाल्यार हे गोश्टी मेनटेन आमकां करूंकूच जाय हे मायग्रंटांकूय कंट्रोलान करपाक जाय आनी हे आमचें नेचर सांबाळपाक जाय ना जाल्यार फुडें नेचराक लागून आमी आसा आमकां लागून नेचर न्हू इतकेंच समजून घेयात कित्याक हे सगळे मिनिस्टर जावं व्हडले व्हडले ऑफिसर फक्त पयशां खातीर मायग्रंटांक प्लॉटिंग करून विकतात आनी हे दोंगराचे दोंगर सगळे मायग्रंटांक विकतात आनी थंय हॉटेलां आनी सगळे फॅक्टरी जावं घरां बांदपाची पंगडा कित्याक घरां बांदल्या नंतर सगळे हे सुवेतल्यान सगळी वाट लागता इतकें सांगपाचें आसा देव बरें करून सगळ्यांनी ब्रीफ केल्लेच आसा शॉर्ट आनी स्वीट म्हणटा तशें आज आमचो निसर्ग जो पारंपारीक आशिल्लो तो खंय तरी शरणत वयता आनी हें आमकां खंय तरी सांबाळपाक जाय इतलेंच आमी हांगा येवपाचें कारण आसा आनी खास करून हो मडकयचो स्प्रींग म्हणल्यार जवळ जवळ 12 म्हयने हांगा उदक आसता ना अशें ना आनी हें आयुर्वेदीक उदक म्हणून आमच्या जाणटेल्यांनी खंय सांगलेलें तें आमी खंय तरी प्रिजर्व दवरूं खंय तरी सिस्टम तेका हाडपाक लागून आमी आज हांगा येयल्ले आसा सो मागता एडमिनिस्ट्रेशना कडेन आमी हे सगळो निसर्ग सांबाळटलेच अशें धरता तुमी आनी हो झरे सुद्दां हे सांबाळपाक लागून तुमी वावरचें इतलेंच सांगून म्हाजी 2 उतरां सोंपयता देव बरें करूं तेका लागून तुमची सगळी जबाबदारी आनी तुमी सगळ्यांनी हें उदक सांबाळपाक जाय देव बरें सगळ्यांनी सांगलें कशें इम्पॉर्टंट आसा कितें इम्पॉर्टंट आनी आयज कोणाकूच डावट आसपाना की आयज आमचे गोंयान जे स्प्रिंग्स आसा ते खंय तरी वाट लायता सगळे जाणां हे स्प्रिंगा ते खंय तरी तेचे ते पेरिनियल जे व्हांवता ते खंय तरी कट करपाची प्रयत्न जाल्लो आसा कित्याक एवरी टायम आमी पळयता की सगळे कडेन एवरी टायम आमी पळयता की
एवरी टायम आमी पळयता की सगळे कडेन व्हडले व्हडले दोंगर कापणी चालू आसा, थंयच्यान आमचे स्प्रिंग्स कट जाता आनी हें खंय तरी रॉंग जाता अशें आमकां दिसता. ताका लागून आमी जेन्ना जेन्ना गांवांनी भोंवता, जेन्ना जेन्ना वयता तेन्ना आमी विचारता हांगा खंयची स्प्रिंगां. पयरूं आमी वेतोड्या ज्या जाग्यार एक्चुअली कट जातालें उदक, जें हें व्हडलो दोंगर कट केला थंयच्यान खंय स्प्रिंग येता तेच्यान तुमकां सांगलें. तशेंच हांगाय बीन सेम, हांगा जें उदक आसा तें सगळें दोंगरा वयल्यान आपले मेडिसिनल व्हॅल्यू घेवन येता आनी हो व्हॅल्यू इतको इम्पॉर्टंट की आमी तेजेर व्हडलीं व्हडलीं दुयेंतां क्युअर म्हणपाक शकना, हांव डायरेक्ट क्लेम करना, पूण व्हडलीं व्हडलीं दुयेंतां आमी पयस करपाक शकता जर तर मी तें उदक पिलें जावं उदकाचे बाबतीन जर तुमी सारके सेन्सिटीव रावले जाल्यार. कित्याक लागून आयज पयल्यान पयलीं म्हणल्यार आमकां उदक ना, गांवांत उदक ना आनी हें जर उदक आमी एक गांवा पुरती जरी खुबशे जर सांबाळून दवरलें व्हडले व्हडले डेव्हलपमेंट करून उदकाचे टाकयो बंदारे घालून उदक येवपाना आमकां, उदक तें आमकां लागून न्ही, तितून फक्त बुट्ट्यो येतल्यो आनी हें जर उदक आमी सांबाळून दवरता प्रत्येक गांवाचें जाल्यार आमकां खुबशे फायदो जातलो भितर आनी मेडिकली फायदो जातलो आनी आमचे जे लोक आसा आयज जे त्रासान पडले तांकांय खंय तरी जे दुयेंत आसा तितूनच्यान फायदो जातलो. कित्याक हितून सगळें आतां हांगा जर आमी झाडां पळयलीं जाल्यार वेगळीं वेगळीं झाडां एका सारको तिकी टायप वास येता, मागीर हे भितरल्यान जेन्ना उदक पिता तेन्ना तो वेगळोच ताका हें येता, एक टेस्टूच वेगळो आसता तेजो आनी तें इतकें क्लियर उदक तुमकां सादेपणान तें नळाचें मेळपाना, कसलोय जर फिल्टर लायता जाल्यारूय तें इतकें निवळ उदक मेळपाना. आनी हें उदक जर तुमी पिता, कोणाकूय सांगता तुमच्या गांवांत ज्यो स्प्रिंगां त्यो वांटून दवरा, त्यो जागोवन दवरा, त्यो जगोवपाचो प्रयत्न करा. कित्याक आयज आमचे म्हादय केल्ले कारणान आयज जे सरकारान आयज जी म्हादय आमची विकल्या ती म्हादय जेन्ना तेंच्यांनी डायवर्ट केली तेन्नाच कळ्ळें की हे गोंयचें निसंतान करपाक येयल्या. पयलीं काँग्रेस गव्हर्मेंट, आतां BJP गव्हर्मेंट आनी बाकीचे तेंचे एलाय आसते तेंचेर विश्वास दवरनाका. आमी खंय तरी हे सांबाळपा लागून प्रयत्न करया. तुमचो साथ जाय पडटलो आमकां, प्रत्येक गोंयकारांक म्हणटा आमी, एक्टिविस्ट आनी हें म्हणना, प्रत्येक गोंयकारांचो साथ जाय पडटलो जेणे करून हें सगळें आमी बरे तरेन सांबाळपाक शकतलो. देव बरें करूं. तशेंच हांव हेल्थ मिनिस्टरा कडेन मागता ह्यो वॉटर सोर्सीस जे पॉयंट आसा ते सांबाळून दवरपाक आनी डेवलप करपाक आनी हाजें कितें जाता तितकें चड गोंयच्या लोकांक फायदो मेळपाक जाय उदकाचो. ते गोंयांत इतकीं दुयेंसां वाडलेलीं आसा, GMCन वचत जाल्यार कळटलें. पूण ताज्या खातीर हेल्थ मिनिस्टरान बेगींतल्या बेगीन हाजेर काम करचें, वॉटर प्रिजर्वेशन करतलो, वॉटर हार्वेस्टींग करतलो, हाजे जर हे मिनरल हे पॅकींग करून जर गव्हर्मेंट ऑफिसांनी जावं हॉस्पिटलांत सप्लाय करीत तर हाजो खूब फायदो जावपाचो आसा. आनी जर हाज्या बद्दल इम्पॉर्टंट जाय कळपाक जाय तेंच्यांनी, कित्याक आमी डॉक्टर न्ही, हिम्स हॉस्पिटलाच्या डॉक्टरांक तेंच्यांनी हाडून तांकां विचारपाचें, पॉयंटार हाडून विचारपाचें, वॉटर पॉयंटाचेर हाडून तेंचे कडेन विचार की स्प्रिंग वॉटर जे कितके फायदेशीर आसा ते. थँक्यू. आणि हे खायचं या